Soccorsioni sotto tuca, Uschiagoti sotto tuca, Usciavora sotto tuca, Sole gori sotto tuca, Isavator udecana, Calzate uda sopra, Aici disa Jesus buzor, Tuca donia de păcat, Socoșani sota tuca, Ustia godin sota tuca, Ușa vara sota tuca, Solei gori sota tuca. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. आज आमचे बरोबर आसा फादर वॉल्टर देसाय, पादवीगार पणजेचे इगोर्जेचो. तेच भाशेन मागूंक आयज म्हयन्यान सौगडास आल्डा लोबो ह्या आमचे भयणीचो सुर्गीच्या बापान तिका शांतीन आपल्या विसवान घे म्हूण मागतना आज वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ लिसेरा एंड एलिस्टन तवेरा तांचे पासत मागुया सुर्गीच्या बापान तांकां आपल्या आशिर्वादान भरून. तशेंच आज वाडदीस आमचे बिश साहेबाचो कार्दियल फेर्रांव आमचो बिश साहेब ताचे पासत मागुया ताका बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याची जाणवा आनी बोड आमचे ह्या धर्म प्रांतांत बरे भाशेन उत्मीक वाड करून ताणें सदांच वावरूंक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. म्हज्या मुगाल भाव भयणीनो, बागयोन सेबास्तियांव हो चड आमकां आवडटा. ताणें जेजू खातीर आपलो जीव दिलो. ताका जिवेशी मारलो बाल्यांनी झाडाक बांदून. तो इतलो देवाक जेजू कालतो विस्वाशी रावलो. तो आमकां आपयता तशेंच जेजू खातीर आमी मरूंक आनी सदांच ताका विस्वाशी रावूंक. आनी जो मनीस देवाक विस्वाशी तो मनीस देवाचो आशिर्वाद जोडटा आनी स्वर्गीचें सूख ताका फावो जाता. तर हे मनान घेवन ह्या भाग्यवंताची मजत आमकां मागुया आनी आयद ह्या आमचे भयणीक जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळूंक मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर काल्तिकायेन आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदां सांगपार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोयस्परात देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sonia
मुखार तूं या. सर्वेस्पर आमच्या देवा, बागेवन सेबास्तिवान तुज्या रोग साक्षान बेंत दवरिनासतना आपलो बाबार्द पोरगोट उचारलो आनी 14 सांपडलोल्या आपल्या भावां भयणीक बाबार्तान तीर रावूंक धीर दिलो. ही पोरजोलीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परोब आमी सोमरोबता. कोऱ्या बाबार्तान तीर रावूंक आनी मनशांच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बळादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरवात. साऊलूच्या मरणा उपरांत अमालेकितांचेर जैत व्हरून दावीद परतलो आनी जिकलाग म्हणटात थंय 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलूच्या झुजा मोलार एक मनीस आंगाक पिंजलोले घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाशी पावतोच जमनी सोरपोट पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालां सांग म्हाका. ताणें पोतिपाळ केलो. झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तांतले जायते जण जमनी शेवटोवन मेले. साऊल आनी ताचो पूत जोनातान हेय मेले. तेन्ना दाविदान आपली आंगवस्त्रां पिजली आनी तशेंच सगळ्या तांचे बरोबर आसलोल्यांनी केले. साऊल आनी ताच्या पुता पासत सवेस्पराचे पोरजे आनी इस्रायलाच्या घोराण्या पासत ते तलवारीन मेले देखून दूख करून ते रडले आनी सांजे पोरयान तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान साऊलूची आनी ताच्या पुता जोनातानाची वाखाणणी केली अशी, होय इस्रायला, तुज्याच दोंगराचेर तुजी वळवीक मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशे म्हूण पडले जायत. साऊल आनी जोनातान मोगाचे आनी आपुरबायेचे जिवितान तशे मरणांत ते दोशी जावंक नात. गोणी होवन सुडसुडीत आनी शिवा परस बलिश्ट ते इस्रायलाच्या दुवानो साऊलू पासत रोडात. ताणें तुमकां लोकलोकीत तांबड्या आंगवस्त्रांनी न्हेसयलोल्यो आनी भांगरा श्रिंगारान तुमकां निटयलोल्यो. हे वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले. जोनातान म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगळोच गोंतीन कुलवोळटा. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो, बायलेच्या मोगावून अदीक उपुरबायेचो. म्हजो तुवें मोग केलाय तो. ते वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले आनी झुजाची हातयारां कशी म्हूण मोडली. देवाचे उतोरे. देवाचे वडुकार. आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामळाचो पोजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोजोल आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. तूं इस्रायलाचो गवली, तूं राखणो कसो झुजेक वाट दाखयताय तर आयक आमकां. केरुबी वयर शिवासनार तूं बसून आसाय. एफ्रायम, बेंजामीन आनी मानासे हांचेर तुज्या मुखामळाचो पोजोल फांकय. तुजें बळ उक्तेपणीन दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. जबाब.
तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. दोलबारांच्या सोवेस्परा केन्ना पर्यान तुजो राग जळटलो. तुजे पोरजेच्या प्रार्थना केन्ना पर्यान पाठ करतलोय. कानाक म्हणल्यार दुखांचो उंडो तिका दिलोय आनी पिवोनांक उपोट भरलोले दुखांचे पात्र. तुज्याच निर्मोणान भोवतणचो लोक आमकां गिरासूंक आपणा मोदें झोगडी कोत्तात आनी मस्कोऱ्यो करून दुस्मान आमकां आसतात. सोबाब तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. उद्गार. Soy sorbes mora, soy sorbes mora, soy 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 sorbes mora, soy 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 sorbes mora, soy 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 soy. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचे कालीज उगोड सर्वेस्परा. Sorbes mora, soy 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 sorbes mora, soy 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 sorbes mora, soy 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 sorbes mora, soy 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो की जेवूंक पुऱ्यान नजो जाले. आनी ताची सोयरी हें आयकले उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकामी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आमच्या ताळगांवच्या गांवांत भाग्योन सेबास्टियानाची परब करपाची मोठी परंपरा आसली आनी एक व्हडलें पुरसांव आमच्या सांपावलांतल्यान आमी करतले. ह्या वर्साक ही परंपरा आमच्या 480 वर्सांच्या उत्सवीक वर्सांत आमी आयतारा दीस 28 सांजे 5:30 वरांच्या मिसा उपरांत करूंक निर्णय घेतला. हाचें कारण भाग्योन सेबास्टियान लोक ताका उलो मारतालो. पेस्ट पिडेंतली आनी सगळे भिरांतींतली आमकां राग. ते काळार उस्काची पिडा आनी तरेतरेच्यो पिडा आसल्यो. आज दुसरे भाशेच्यो कांकराची पिडा आसा. आज काळजाची तरेतरेची काळजाची पिडा, डायबिटीस आनी आतां आमचे मदीं कोवीड पिडा. जायतो लोक मरून गेले. ह्या असल्या आकांताच्या वेळार लोक भाग्योन सेबास्टियानाक उलो मारतालो. भाग्योन सेबास्टियान भोव करून आमच्या गोंयांत भोव करून आमचे रोमांच्या मिशनर पाद्रींनी घोडये भोक्ती आमचे मदीं हाडली. तो गांवांक फ्रांसाक जल्मल्लो 255 वर्सां. पूण मागीर ताची बोत्ती रोमाच्या शिपायां मदीं जाली. ही वॉज अ सोल्जर इन द रोमन एम्पायर आनी नामस्ती बरो मनीस आसलो. जायते ताच्या फौजेंत आशिल्ले ताका मानताले. पूण तो क्रिस्तांव आसलो.
डियोक्लेशियन म्हणटात तो एम्परर जालो तेन्ना रोमाचो तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवंक लागलो. क्रिस्तांवांचेर जायती ताणें पिडापीड दिवपाची सुरवात केली. पूण ताका खबर नासली सेबास्त्यांव क्रिस्तांव म्हूण. सेबास्त्यांव आपल्या लागीं जाता ते भाशेन क्रिस्तांवांक सांबाळूंक वाटावंक वावुरता आनी तोच सांपडलो क्रिस्तांव कसो. आनी देखून ताका एका शेतांत व्हरून ताचेर भाले मारून ताका मारूंक ताणें हुकूम घातलो एम्पररान. तो हुकूम पाळ्ळो पूण तो मेलो ना. एके वस्तुरेन तो मेलो ना म्हूण सेंट आयरीन ऑफ रोम म्हूण तिकाय भाग्योन कशी पाचतात तिणें व्हरून भाग्योन सेबास्त्यांवाचो परामोस केलो. तो बरो जालो. आनी एका दिसा डियोक्लेशियन एम्परर वाटेर वेताना ताणें सेबास्त्यांवाक पळयलो बरो जाला आनी सेबास्त्यांव व्हडे संख्येन क्रिस्तांवांचेर पिडापीड दितात ताचो आपलो ताळो उखलून एम्परराचे नोदरेर हाडटालो. ताका लागून ताका मारूंक लायलो. आनी एम्पररान भाग्योन सेबास्त्यांवाचो जीव काडलो. भाग्योन सेबास्त्यांव आपल्या भावार्था खातीर भियेनासतना भें धरिनासतना जीव दिता. ते काळाचे क्रिस्तांव बाबा मुळिनो तरेतरेच्या पर्सिक्युशन्स हांकां सांपडलेले पूण तांणी आपलो भावार्थ सोडूंक ना. आयच्या काळार आमी तसलेच परिस्थितीन घोडी पावूंक शकता. जायत्यांक भितरल्यान पर्सिक्युशन आसा. जायत्यांक सोबे मजार आपलो भावार्थ परगटूंक आपल्या भावार्थाक गोवाय दिवंक मेळना. भाग्योन सेबास्त्यांव आमकां एक व्हडली दीक. भावार्थाक आमी अखंड रावंक आनी बकून आमकां ताळगांवकारांक जेन्ना आमी 480 वर्सांचो ही यात्रा भावार्थाची समोरुमतांव भावार्थांत मजबूत जावंक आनी हो भावार्थ आमच्या समुदायान आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजांत आमी जियोवंक भावार्थ परगटूंक भाग्योन सेबास्त्यांव आमकां स्फूर्ती दिता. आमकां एक व्हडली देख. ताणें भियेनासतना मोन्नाक पुरान फुडो करूंक कश्टांनी पुरान आपल्या भावार्थाक ताणें गोवाय दी. आयज ही परब करतना पयली सुवातेर आमकांय असलोच अखंड भावार्थाचे गोवाय कोर म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर सेबास्त्यांवाक उलो मारता तरेतरेचे पिडेंत भलायकी पेकोवणी मेळूं. आस्कारितो पेट्रन ऑफ पीपल हू हॅव फेस डिफरंट डेंजर्स आनी बूक करून पिडा देखून आदले काळार तें गायन आसलें. वाटाय आमकां निवार आमकां तरेतरेची पिडेंतली. आयज आमी तरेतरेचे पिडांक सांपडटा. नव्यो नव्यो पिडा सोदून काडटात वो आमकां ओडचितात. मागुया भाग्योन सेबास्त्यांवाचे मजतीन आमकां सगल्यांक बापाची पेकोवणी बापाची दया आनी काकूट. बेटोणीचें गायन करून गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे. सी 30 पान 40 C33 पेज 42. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. सर्वेस्परा मानून घे आमची दाना. तुका विदा बाबा.
म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सुमिच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. सेबास्तियांव, तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोळान ताणें आपले कुडीच्या सगल्या वळवळ्यांचेर जोयत व्हेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सेबास्तियांव, तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरीन तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णयेन परजोळयताय. देखून सर्गींच्यान देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतोरी संतोशान तुजी स्तुती गायतांव. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगोत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी मोडोकाता. आनी
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोखोत सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखेपी तुमी जेरवीस जालेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकूनी आयड्याची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण मेली तशी बावतिजमा वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशें जाता तशें बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव मुडीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोंडूत भाग्योन सेबास्त्यांव आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. तुझे रायज आमकां येव. ह्या राज्यांत भाग्योन सेबास्त्यांव आसा देवाक रूप रूप तो पळयता. तशेंच ही आमची सोंपलोली भयण आयद तिकाय हें बाग फावो जावंक देवाच्या राज्यांत ती आसूंक आमी मागुया म्हणून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताले पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदर काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ओतो जेजू क्रिस्त
आमचे खातीर मेलो आनी पुनर्जीवन जाला. आमी ताचे खातीर आनी ताचे पोरचे खातीर मरूंक तो आमकां आपयता. ताचे गोवाय पोरचे मोदेकोत जावंक तो आमकां ह्या जेवणांतल्यान बोळ दिता. ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगलीं सुभागी. Somia, tujen może भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना आमी गायन गावुया. D26 म्हाका फावो न्हय सोमिया. D26 पेज 61. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, सेबास्तियांव, तुज्या बागेंत रोख साक्षाक तुजे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोन्नान जोयतीवोन तुवें केलोय. आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोठ आनी जोयतीवोन कोर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Father Walteraचे, Father Hassan, Father Dominic, Father Brito, म्हज्या नांवान तुमकां सगल्यांक
आज बागीन सेबेस्टियानाच्या पोरबेसाची उनुनीत पोरबी आमच्या मोदल्या अवताराचेर बागीन सेबेस्टियानाची मुर्ती आसा आनी आमच्या ह्या उत्सवीक वर्सान बागीन सेबेस्टियानाची परब करूंक आमची समिती आसा तांणी थाराव घेतला ही फेस्त 28 जातले सांजे 5:30 मीस आनी मिसा उपरांत आमी पुरसांव काडून सदांचे पुरसांव सांपावलांतल्यान आमी परत येतले आनी आशिर्वाद घेतले बागीन सेबेस्टियानाचो मागतले आमचे वेली सगली पेस्त पिडा पयस जावं. आयज आमचे फेत यूथ फेत 2024 आनी जायते आमचे तरणाटी बारी वावुरल्यात. आमचे बरोबर भयण निनोस्का आसा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ, फादर हेस्टन एनिमेटर आनी दुसरे सगळे बारी वावुरल्यात. आमी आज येवया. सांजे 7 ते 10:30 पर्यंत हें फेत चालू आसतलें. हांव म्हणिना सगल्यो वगत रावंक जाय म्हणून. तुमी येवं येता, तुमचे आसणे आमच्या तरणाट्यांक दाखोवं येता. जायतीं स्टॉल्स आसतलीं थंय आनी थंय आमच्यांनी थोडो वगत सारूं येता. 7 वरांचेर सुरू जातलें आनी 10:30 सोंपतलें. आमचें बँड आसा 7 नोट्स म्हूण, फांकी बँड तें. तुमी येवचे, थोडो वगत खुशालकायेन आमी सारुया. आमच्या तरणाट्यांक आमची उर्बा दिवया. कोणें तिकेटी घेवंक नात, उपकार करून तिकेट घेवची. आमचे लागीं हांगा आसात तिकेटी. एक तरी तिकेट काडून आमच्या तरणाट्यांक आमचो पालव दिवया, आमचे आसणे आमी दाखोवया. सदांचे भाशेन सांजे 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांचे पासून मागुया. पयल्या कुमन्यांच्या भुरग्यांक दोतोन जाता 5 ते 6. आमी दोतोन सुरू केल्या. कुमन्यांव 4 फेब्रुवारीचे 5 ते 6 दिसपट्टी भुरग्यांक दोतोन जाता. तांचे पासत आनी तांच्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापाय पासत आमी मागुया. फादर वॉल्टर आमचे बरोबर आज मीस समरूंक आयलो. ताका पळोवन आमी खुशाल आनी ताका आमी दिनवासता आनी सांजे आमच्या फेताक येवंक ताका आमंत्रण करता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. शेवटाक आमी गायन गावया. यू 26 सांत सेबेस्टियान बोगता पान 243. यू 26 पेज 243. San Sebastián boca tudo yara, hoy San Sabah